आपल्याला सगळ्यांनी फोन वाजपाचे डायरेक्ट कदंबा बस स्टँड आहे. कितले जाले नेले आता एक वजाली एक बस ना. हे गव्हर्मेंटान कडे पळोवपाचें फाटले लोक गरीब लोक असले लायनी आहा अर्जंट कामां आहा GMC वचपाक कोणाक पोटा मेळटा कोणाक कितें आहा ते गव्हर्मेंटान तें मातशें लक्ष घालपाचें मातशें पळोवपाचें आनी मग म्हणजे ते TC चॅकींग कोता टिकेट तेमी चॅक करूंक जाय न्हू कितें चलो तेमी कदंबा बस स्टँडा मारता एक वर जालें अजून एक बस ना बस येतो येता ना आता मॅटर आहा हिंगा हायकोर्टान तेका लागून हांव थंय लायनी आहा बीग ही डायरेक्ट बस न्हू लोकल बसीचो वचून येना लेट जातलो. How are you going to meet our office? 1 hour we are waiting for the line for the bus. No action is taking. No bus. If I ask them, they are saying we are waiting for the Panjim bus to come to assist this bus. What is this? What is the administration on Kadambas? 1 hour in a line. What facility they are saying that they are giving? This is the facility for standing one hour in the line. No state will happen like this. They should put an alternative, no? Then they say no, we are waiting for that bus to come. 1 hour I am waiting for this small line. Very bad administration. For the people, it is for the Kadamba. If it is the people, they will make alternative arrangement for this. Now we are late for the office. I am going to the secretariat now. See, I am late. मडगांव KDC बस स्टँडार शटल बसेक लागून व्हडलो लायन लागलेलो आसा. हे लायनीन लोक जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा थोडे हॉस्पिटलांत वचपी आसा असेच लोक डेली एक वरां ह्या लायनीन रावता म्हणून ते पॅसेंजर सांगता. तसेच जेन्ना पॅसेंजर वचून KDC स्टाफा कडेन उलयले तेन्ना ते स्टाफांनी सांगलां की जो पणजी साकून बस येवपा आसा तो अजून येवूं ना, तो तुमकां रावपा पडटलें म्हणून. हो आयचोच ना, हो डेलीचो स्टोरी जाल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील.